be associated with this program. जैसे SBI जो है वो इंडिया का बैंक है और हर एक बैंकिंग काम में SBI का नाम आता है, उसी तरह से आजकल जो है टेक्नोलॉजी इज इन थिंग फॉर एवरीथिंग, वेदर इट इज एजुकेशन और एनी अदर फील्ड. सो आई एम वेरी हैप्पी कि जैसा प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चों को जो फैसिलिटीज मिलती है थ्रू स्मार्ट क्लासेस, दिस a small gesture from SBI, this will also be a very beneficial to both students and children and teachers also. So I hope teachers will also be happy because some of their work it will solve, and they will find a good tool in delivering whatever the way or the new methods of teaching, maybe because once smart board is there, then world is within their command. If they have the full control on this internet and this smart class, they will be able to deliver much better way, and I will say in a competitive way to all the students. पहला था स्मार्ट क्लास बोर्ड, दूसरा बास्केटबॉल, तीसरा ग्राउंड रिलेटेड बोर्ड इज वाटर प्यूरिफायर एंड इक्विप लाइक worth appreciated. In fact, I don't know why I am the chief guest here. You should have been the chief guest because it is your work that is giving lot of support to the teachers. And congratulations to the students because you will have the best of the facilities. तुमका बऱ्यांतल्यो बऱ्यो facilities हांगा उपलब्ध आसा. त्यो कश्यो वापरात हाडपाच्यो हे टिचराचेर आनी तुमचेर आसा. ह्या स्मार्ट बोर्डाचें मेन काम म्हणल्यार टिचींग इंटरेस्टींग करप. आनी हे टीचर जर करूंक शकले जाल्यार हाज्या खातीर दुसरी गजाल ना. आतां हांव भुरग्याच्या वतीन उलयतां. आमी सदांच सांगता आमचे सिनियर कोण आशिल्ले ते उलयताले कॉन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडींग, भुरग्यांक कॉन्सेप्ट कळोवप दिताले. ताचे फुडलें चिंता भुरग्यांक कॉन्सेप्ट बरे भशेन कळोवप, एग्जाम येतली, एग्जामीक भुरगे बरयतले. सो फक्त कॉन्सेप्ट क्लियर करून ते भागना, तर त्या कॉन्सेप्टा बरोबर भुरग्यांक बरोवपाची संवय लागपाक जाय. आतां मोबायल हातांत मेळ्ळा, सगळे रोखडे एक वर्ड मागीर रोखडे मेळटा. भुरगे वाचपाक विसरले. म्हाका दिसता टिचर्सूय वाचपाक विसरले म्हणल्यार चूक जातली. टिचर्सांनी स्वता वाचपाक जाय. कितें आसलें खंयच्यानूय सुरवात करा. तो न्यूज पेपर जावं. कितले जाण भुरगे न्यूज पेपर वापरतात? व्हेरी गुड. 2 जाणांनी तरी हात वयर काडले. एक्सलंट. न्यूज पेपर वाचपाक जाय. वाचपाची खंयच्याय भाशेन हांव म्हणटा की इंग्लिशूच पेपर वाचा, इंग्लीश वाचा, कोंकणी वाचा, मराठी वाचा. तुमची नॉलेज अप टू डेट आसपाक जाय, सगळी म्हायती आसपाक जाय. पूण मेन म्हणल्यार भुरग्यांक वाचपाक येवपाक जाय आनी वाचपाक आवड निर्माण जावपाक जाय. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार बरोवपाक जावपाक जाय. अशें एकदां सगळें दिसता भुरगो आन्सर बरें दिता, दिसाक एकदम बरो आसता, पूण एग्जामीक भुरगो फाटीं उरता. थोड्या भुरग्याची अशी परिस्थिती जाता की 3 वरांचो पेपर बरयता आसतना हात दुखपाक लागता. कित्याक तर बरोवपाची संवय हाजेरूय लक्ष दिवपाक जाय. आतां इतली बरी फॅसिलिटी सगळ्या क्लासींनी आसा आनी म्हाका खरेंच पळोवपाक खरें म्हाका सांगून दिसता की इतले आमचे पेरंट्स आयिल्ले आसा गांवचे, तांच्या खातीर स्मार्ट बोर्ड तुमी ओपन करून तांकां कितें तरी थंय करूंक शकता काय? तांचो क्लासरूम 1-2 तरी क्लासरूम आयडियल दवरलेला. जर तुमी रेमेडियल टिचींग पासून सगळे क्लासींनी जर घेता जाल्यार एक क्लास तरी असो आयडियल उरतलो. आनी जर पेरंट जर कोणी थंय येवन कितें शिकूंक शकता जाल्यार ताच्या सारकी ती बरी गजाल ना. जस्ट विचार करा. I suggested to the headmaster that they should go for solar rooftop. Of course, I did not see any power cuts here. So I was in another school at
Bali, and there were several power cuts. So if there is no power cut here, I don't know the situation in the monsoons. That could be one of the suggestions I have. So I once again thank the State Bank for choosing education for this wonderful gesture.